सध्या हांव आसा रेडे घाटी हांगासर। रेडे घाटी म्हणजे वाळपयच्यान जो रोड होंडा वयता आनी मागीर फुडें तसोच तो होंडा आनी फुडें जो म्हापसा पणजी रोड वता थंयसरलो हो मेन रोड म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता। आनी रेडे घाटी हो रोड असो आसा जंय खुबशे फावट एक्सिडंट जाता, लोकांचे जीव वयता। आतां आमी जेन्ना हांगासर पयले तेन्ना रेडे घाटी हांगासर कसलें तरी काम सुरू आसा, सायडीक ट्रेंच मारला आनी म्हाका दिसता ते रिटर्निंग वॉल काय रोडाक सपोर्टिंग वॉल कितें तरी बांदता। पूण आमी जर पळयत जाल्यार म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता आनी विज्युअलाय तुमी पळोवपाक शकता की ह्या रस्त्याचेर अशी खडी हाडून उडयल्या। आनी हांगासर जेन्ना खडी हाडून उडयल्या तेन्ना रातच्या वेळाचेर हांगासर लायटूय नासता, स्ट्रीट लायट। आनी ही खडी जी आहा ती अर्द्या परस चड रस्त्याचेर म्हणजे लागीं लागीं अर्द्या इतले पर्यंत ही खडी गेल्ली आसा। आनी जेन्ना रातचो मनीस येता तेन्ना ताका खबर नासता की अर्द्या रस्त्या पर्यंत खडी आहा म्हणून। आनी हांगासर एक्सिडंट जावपाचे जे आहा ते मोठ्या प्रमाणान चान्सीस आसा। आमकां खुबश्या जाणांनी सांगलें की हो जो ही जी खडी उडयल्या रस्त्याचेर एक्चुअली हांगासर एक बोर्ड जाय आशिल्लो डेंजरस म्हणून किंवा वर्क इन प्रोग्रेस म्हणून अशा तरेचो, जो दिश्टी पडटलो, रातच्या टायमार विजिबल आसतलो। पूण तसो बोर्डूय हांगासर ना आनी इतल्या रस्त्या पर्यंत जी आसा ती खडी हाडून उरल्या। रातचो जेन्ना मनीस फुडल्यान येता तेन्ना काळोख आसता, ताका कळना की हांगा खडी वतल्या म्हणून। तो ह्या खडयेर चडोवपाक शकता किंवा फाल्यां जर कार खंयची येयली जाल्यार ह्या खडयेचेर चडून ती पलटून पडपाक शकता आनी हांगासर एक्सिडंट जावपाक शकता। सो जे कोण संबंदीत खातें आसत किंवा जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसत तेणी हाची जतनाय घेवपाक जाय की तांणी खडी म्हणटा ती अशी इतल्या रस्त्या पर्यंत वचच्या परस ती मातशी इतलो रस्तो कवर करपा जायना, किंवा जर रस्तो दवरला आसतलो जाल्यार थंय रस्त्यार जर ती खडी दवरल्या जाल्यार थंय निदान फुडें हांगासर बोर्ड तरी मारपा जाय जो विजिबल जातलो। सो जे कोण संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टर किंवा सरकारी यंत्रणा ज्यो आसा वाळपय 70 तालुक्यांतल्यो तांणी हाचेर बेगोबेग लक्ष घालचें आनी हेची जतनाय घेवची, नाल्यार हांगासर केन्ना एक्सिडंट जावन कोणाचो जीव वचपाक शकता। सो तो जीव वयच्या पयलीं किंवा खंयचो एक्सिडंट जावचे पयलीं हें काम बेगोबेग जें आसा तें करपाची गरज आसा।